हांव सांगूंक सोदतां की आमकां आयज ऑफिशियल गॅजेट आयज दिल्या, आयज सकाळीं भितर सरता तेन्ना दिल्या सेक्रेटरीन, तेन्ना आमी सेक्रेटरी विचारलें ही ऑफिशियल गॅजेट आमकां आयज कित्याक दिल्या. तेच भाशेन 2 मिटींग फाटीं हांव मिटिंगेक येयलोलो तेन्ना म्हाका तेन्ना कळोन येयलां की रेजोल्युशन येयलें म्हूण सरपंचान आनी डेप्युटी सरपंचान की नोटीस काडपाक मार्केट कॉम्प्लेक्साचो. तेन्ना हांवें सेक्रेटरी म्हणलें हेजें एक्शन कितें जालां, तेन्ना म्हाका तेणें रुल्स दिले आनी नोटीस दिला. आनी नोटिसाची इतली सारको इन डिटेल बरयला नोटीस, तेजी डेट पासून आहा असो आहा नोटीस, तेजी डेट पासून आहाय. खंयचे तारखेर कितें करतले, खंयचे तारखेर कितें करपाचें आनी खंयचे तारखेर भायर मारता भितर येतले ते पासून आहा तेजी. जाल्यार हांव कितें म्हणटा, हे नोटिसाची 2-3 पॉयंट आहा. एक पॉयंट आहा 25 वर्सांची रेजिडेंट सर्टिफिकेट जाय म्हणटा ती. 25 वर्सांची रेजिडेंट सर्टिफिकेट काडपाक 10-15 दीस पावपा न्हय. कितले दीस लागता आमकां खबर ना, पूण तो टायम आयज आमी सेक्रेटरीको मागला. सगळीं लोकां इन्फॉर्म करचें की कोणा शॉप जाय जाल्यार 25 वर्सां रेजिडेंट सर्टिफिकेट दिवपाक पडटली आनी तेणी काण दवरची म्हणून पयलींच. ना आमगे पंचायती संवय आहा रोखडी टाट करपाची. दुसरें एक तेणी पॉयंट घायला, जी कोणागे शॉपां आहाय ते लोकांक शॉप मेळपा नाय म्हणून. तेगे फॅमिली नांवाचे पासून आहाय जाल्यार तेगे मायचे नांवाचे भावा नांवाचे ते पासून मेळपा नाय म्हळ्यार हो रूल ह्या नोटिफिकेशनाचे ना. हो कोण करून घायला तो म्हाका खबर ना. आमगे इंडियन कॉन्स्टिट्युशन कोणा सांगना की एक शॉप आहा जाल्यार आनी शॉप घेवप ना म्हणून. कोणें कितलीय शॉप घेवन धंदो करूं जाता, कोणा कॅपेसिटी आहा तेणें करपाची. जावं तो गरीब जावं तो मिडल क्लास कोण जावं, सगळे ऑपॉर्च्युनिटी आसपा जाय. तें तूं ऑक्शनाक पार्टिसिपेट जावपा आनी तुवें घेवपा ऑक्शन. हे 2 मांडले हांवें प्रश्न. पयली 4 पेजी दिल्ल्यो. सो दीस 4 पेजी ज्यो दिल्ल्यो ताका कांय ऑथेंटिटी ना. सो आमकां आतां मिटिंगे भितर तेन्ना ऑफिशियल गॅजेटी कॉपी दिल्या. हो पॉयंट हांवें रेज केला की आमकां ऑफिशियली आतां मेळ्ळा पळय. सो हाजे पयलीं 4 पेजी दिल्ल्यो. सो हांवें तांकां कितलें सांगलें म्हजे आनी 4 आसा ते 7 करपा जाता, तातूंत पॉयंट एड करपा जाता, मायनस करपा जाता. ऑफिशियली आमकां आतां मेळ्ळा गॅजेट हाजेर गव्हर्मेंट ऑफ गोवाचे ऑफिशियल गॅजेटीची कॉपी पळय आतां मिटिंगे भितर जाली तेन्ना आमकां सेक्रेटरीन दिल्या. इतलें हांवें सांगलां. आनी दुसरें कितें सांगलां हांवें, हें सगळें आमकां दिलां. तेच भाशेन VCD कमिटी आसा गांवच्यो, आमची ग्रामसभा आहा, तांचे मुखार मिटींग घेवन प्लेस करप, तांचे व्ह्यूज घेयात हें हांवें तांकां सांगलां. आनी काय सांगलें फार्मराचें हांवें कितें सांगलां, जशें वेलसांव इज डॉमिनेटेड बाय फिशरमॅन्स, तेच भाशेन आमचे कुट्टाळे इज डॉमिनेटेड बाय चड फार्मर आसा. नॉट डॉमिनेटेड, चड फार्मर आसा. जांची म्हजे वाडा खूब जे आसा जे फार्मिंगाचे आपली पोट भरता. सो तांकां जेन्ना प्रोजेक्ट गांवचो 10 लोकांचो कुट्टाळकारांचो तेन्ना तांकां कितें फॅसिलिटी दिवची थंय बसपाक, कितें करपाक, कितें तांकां फाल्यां तांचें बाबा भात चड जालें, पीक जालें, खंयचेंय पीक जावं तें विकपा सोदता तांकां थंय कितें पूण एक प्रोविजन करचें. सरपंचान 8 दीस पयले एक प्रेस कॉन्फरन्स घेयले आनी ते प्रेस कॉन्फरन्सान सरपंचान म्हणलां कितें ऑपोजिशन पंचीस आहा इग्नोरंट म्हणून ऑर दे आर मिसलिडींग द पीपल म्हणून ऑन मार्केट कॉम्प्लेक्स. म्हाका एक सांगपा जाय ह्या मिडियांतल्यान आमकां सरपंचान हेच्या पयलीं दाखोवंक ना. मार्केट कॉम्प्लेक्स पॉलिसी गव्हर्मेंटाची येयल्या येवना, ती आमची बॉडी मिटिंगूय हाडूना आनी आमकां कॉपी दिवना. पूण आयज जेन्ना सडनली मिटींग आसलोली तेन्ना ते आयज मिटिंगेची कॉपी आमकां गॅजेट कॉपी आयज ते दिता. पूण आयज दिता जाल्यार हांव विचारपाक सोदतां तेच्या पयलीं तेणें कितें स्टेटमेंट काडला काय म्हणून पंचायत इग्नोरंट आहा म्हणून, पंचायत मेंबरांक कांय खबर नासो उलयता म्हणून. आमी उलयता सारकें उलयलां कित्याक आमकां खबर ना म्हणून आमी उलयलां आनी आमकां खबर ना म्हणून उलयलें म्हणून तें प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक बरें पडलां आनी तेका सांगपाक. तेच्या पयलीं तेणें क्लॅरिफाय कॉन्फिडन्साक घेवन ह्यो सगळ्यो वस्तू जाग्यार घालपाक जाय आसल्यो. दुसरी हांव विचारपाक सोदतां तेका हें सांगपाक सोदतां, हांवें आयज RTI मागल्या आनी RTIन ते सगळे पॉयंट घातल्या. होय पॉयंट आहलो म्हगे पॉयंट नंबर 1 तोच आहलो, कॉपी ऑफ नोटिफिकेशन 15/10/2020 भायर सरलो म्हणटे म्हाका ती जाय म्हणून हांवें ती RTI मागल्या. हातूंत दुसरेय पॉयंट आसा. हे सगळे पॉयंट तेणें सरपंचान ताका जाय जाल्यार बरे भाशेन आमकां मिटिंगेक उलोवपाक जाय आसलें. बॉडी मिटिंगेक उलोवंक ना, फक्त वाऱ्यार सांगता, मिडियार सांगता, लोकांक कितें सांगलें म्हणून. पूण इन रियलिटी तेणें आमकां पंचायती मिटिंगे बॉडी मिटिंगे केन्ना सांगूंक ना. तेणें पयलीं सांगपाक जाय आसलें, मागीर उलोवपाक जाय आसलें. पयलीं सद्या जी मार्केट पॉलिसी जी आसलेली ती इट वॉज इन द पब्लीक डोमेन, इट वॉज ओपन टू ऑल. सो वेन आय से इग्नोरंट अबाउट द पॉलिसी,
जरी तर पंचांक जर तर खबर ना ताका लागून तेमी जर तर बरे भाशेन मिटिंगे सांगलोले हांवें लास्ट टायम प्रेस कॉन्फरन्साचेर सांगलां I'm ever ready to have a special meeting and ताका लागून हांवें स्पेशल मिटींग हाडल्या टू एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स अबाउट द पॉलिसी. आय डोंट वॉन्ट टू हायड म्हाका लोकां बरें कितें लिपोवपाक गरज ना आनी एज दे सेड ग्रामसभाचे ऑफकोर्स वी आर रेडी बिकॉज 10 जाणांगे प्रोजेक्ट तो कोणागे एकल्यागे प्रोजेक्ट न्हू. आनी सेकंडली अबाउट द नोटिफिकेशन आय डोंट नो ऑन वॉट ऑथेंसिटी दे आर सेइंग द नोटीस जालो डेट हें केल्यो देट इज समथींग कॉल्ड इज ड्राफ्टिंग इज नॉट द फायनल this. So हांव नको आतां डेट ऑन वॉट बेसीस सांगलें सेक्रेटरी आहा हावचे लास्ट 2 मिटिंगी पयले रेजोल्युशन घेतलेलें. जेन्ना रेजोल्युशन घेतलें कोणाकूय दिसता रेजोल्युशन हिडन केलें म्हणून when they're confirming the meeting you can always question it. There should be discussion. Meeting confirm कोण आसतना आमी मुखार प्रोसीड कोन्नाय कन्फर्मेशना टायमार देखून तुमच्यान चोवपाक जाता इफ देर इज एनी डिस्कशन आनी डिस्कशन करपा जाय आसलेलें बिकॉज आय वॉन्ट अ हेल्दी डिस्कशन कित्याक 10 जाणांगे प्रोजेक्ट लोकां पासत तो प्रोजेक्ट कोणाक गेले एकल्या गेलो न्हू आनी वी केनॉट दादागिरी करून करपा न्हू तो. सेकंडली एज सांगलां पंचांनी की कोर्टान गेलोलो मागीर आमी जेन्ना आमकां डिसिप्लिनंतल्यान ऑक्युपन्सी येयलोली वी ट्राय टू स्टार्ट विथ द मार्केट कित्याक इतले वर्सां तो मार्केट येदो व्हडलो लोकांगे पयशांचो सो तो यूज करपा म्हूण तेन्ना थोडेशे आमचे पण सानात ना म्हूण सानात इज नॉट इट्स जस्ट अ पेपर वर्क यू नो सॉरी आनी कितें आसता जर तर दे फील ओके सानात ना आनी मार्केट स्टार्ट पयशे दोश न्हू ऑल द क्लियर केसीस आर क्लियर्ड आनी आमी बाय थिंक बाय इन द मंथ ऑफ जून So in the month of June, we have started with the procedure. Actually, gazette policy only in the month of October 2020, but we did not touch up anything. We waited for the court case clear because we want to do everything legally. आपली मीटिंग बी घेतली ती सो हांवें मिडियाचे कित्याक घेतला कित्याक तेम सांगलां दॅट आमकां कांयच खबर ना म्हणून सो तेका लागून हांवें कितें म्हणलां बरे भाशेन जो तर प्रेसाचे एशनी पयलें एकूच पावटी म्हणलोलें वी वॉन्ट आमकां कांय खबर ना आमकां एक्सप्लेन करया आय वूड हॅव बीन हॅपी आनी विदीन ते टायम पिरियड बिफोर टेकिंग द प्रेस आमी नोटीस काडला टू हॅव अ स्पेशल मिटींग एंड देन आय हॅव टेकन अ प्रेस की दे हॅव टेकन अ स्पेशल मिटींग. So, I had a special meeting to explain all the bylaws which are given by the government regarding the allocation of the shops and final result we are going to have a Gram Sabha. Misa churchini, templani, mosquani announcement zatolo. Secondly, as ek panchan suggestion kela, there is already a provision for local farmers. एक न्हू थिंगा फ्रीलान्सर म्हूण हें आहा दोन भाशे फ्रीलान्सर्स आहाय वन इज वेजिटेबल फ्रीलान्सर्स द अदर वन इज फीश फ्रीलान्सर्स. सो हांव मागतलें आसलें लोकांनी आपणागेली जी पिकापोड जाता घरांत ती तांणी येवन एक दिसाची बसून आपणागेली पिकापोड विकपाची ते बाजरां. सो दीज आर द प्रोविजन्स ते बाजरां आहाय ते. सेकंडली आमचे जायते जाण कुट्टाळे लोकल फिशींग चालू आहा लायक कुटांनी बीन हे सगळें तांकांय बीन प्रोविजन आहा. एक दिसा तेमी येवपाचें आपणागेले जे हुटांनीचें नुस्तें कितें दवरलां तें बसून विकून सो हे भाशेन न्हू द मार्केट इज डिजायन इन सच अ वे सो इट इज केटरिंग ऑल सेक्शन्स ऑफ द society. Sarpaj, will you take confidence all people, villagers, Gram Sabha? Of course. So आनी मार्केट 10 जाणांगे म्हटली आमी सगळ्यांकूच कॉन्फिडंटान घेवनूच वचपा जाय. हे एलिगेशन्सां मुजी केन्ना घालपाक जाय आसलेलीं. सपोज पब्लीक ऑलरेडी नोटीस जालो पब्लीश जालो नोटीस फॉर्म्स ऑलरेडी घेयलीं तेन्ना तुमच्यान मुजेर एलिगेशन घातलें जाता बिकॉज एवरी स्टेप हॅज अ प्रोसिजर. सो आयज जर तर आमी ड्राफ्टिंग केलां फाल्यां जर तर आनी कितें केलें स्टेप बाय स्टेप वी हॅव टू गो अहेड बिकॉज मार्केट इज एक पाटी शॉप केली दॅट इज इट्स गॉन. सो तेका लागून वी हॅव टू बी वेरी सेन्सिटीव सगळें हातच्यान आमी दवरून लिगली तेगे हें करून वी हॅव टू गो अहेड.